नमस्कार पोया प्राइम खबरो तेरेखोल मध्यरात्री अकस्मात गोल्फ कोर्साच्या रस्त्याचे काम सुरू लोक काचाबूल गावात तणाव बाउन्सराकडे पेटले लिडिंग हॉटेल्स म्हणटा स्टे ना कंपनी काम करपाक मेकळी वास्को एमई कॉलेजीकडे ऍक्सिडेंटात एकलो सोपलो दुसरो गंभीर जखमी इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आमदार फळदेसायच्या गाडयेचो मोटरसायकलीक धपको मडगांव जिल्हा हॉस्पिटलाकडचो रस्तो फातोड्डेच्या लोकांनी आडायलो हायवे 2 वरां बंद ट्रॅफिक जॅम सिवेज उक्त्यार सोडिल्ल्यान लोक चाळवले जीएसआयडीक शिटकावणी उचेले सरकारी अधिकारी बाळीचो सतेंद्र फळदेसाय आणि भावानी शेजारी फामिलेक बडयली कोणूच दखल घेना पीडित बायलेची आत्मदहनाची शिटकावणी पोलिसांच्यो निकत्योच हालचाली पेट्रोल आणि डिझेल 1500 ते दुसरे फावट वाढले पेट्रोल 3 रुपया 13 पैसे डिझेल वाढले 2 रुपया 71 पैशांनी पेट्रोल पावले 63 रुपया डिझेल पावले 56 रुपयांचे आणि कोकळ अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीत HSIDCचे इंडियन बँकेचेर शॉकात जैत इन्कम टॅक्सान मारले हरियाणा पुलिसांक खबरो विस्तारान तेरेखोल मध्यराती अकस्मात गोल्फ कोर्साच्या रस्त्याचे काम सुरू केल्ल्यान गावात तणाव जालो जेसीबी घासून काम सुरू जाले गोल्फ कोर्साच्या डेव्हलपरांनी बरोबर हाडिल्ल्या बाउन्सरांबरोबर थळाव्यांचे पेटले काजूची वाट लायली आणि बाउन्सर्स हाडून दादागिरी केली म्हण थळाव्याली उपरांत प्रोजेक्ट डेव्हलपर्सा आड पुलीस कागाळ केली नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान प्रकल्पाच्या सुवातेर झाडां मारपाक स्टे दिल्या तरी आसतना खंय काम चल्लां लिडिंग हॉटेल्स कंपनीन बुधवारा मध्यानराती अकस्मात गोल्फ कोर्साचे रस्त्याचे रातचे काम सुरू केल्ल्यान तेरेखोलचे लोक काचाबूल जाले गावांत तणाव जालो जमाव जमलो आणि बोवाळ जालो पेडण्याचो मामलेदार आणि पोलिसांनी सुवातेर वचून परिस्थिती जाग्यार हाडली शुक्रारा दुसऱ्या दिसा सकाळी काम सुरू करच्या पयलीं लिडिंग हॉटेल डेव्हलपर कंपनीन थंय पुजा केली लोक परत जमिल्ल्यान परत बोवाळ जालो पेडण्याचो मामलेदार आणि पोलिसांनी घडणुकी थळार वचून परिस्थिती जाग्यार हाडली 35 ते 40 बाउन्सर आले आणि त्या बाउन्सराच्या आधारान तेंच्यांनी ते भितर काढले जेन्ना आमचो एक मनीस 12:30 तियात्राक सान येतालो तेन्ना दिसले की हे बाउन्सर कित्याक गाय म्हणून तेन्ना तेणें वचून सगळ्या लोकांक सांगले अशें आमी गांठ धांवडावल्या उपरांत आख्खो लोक लागीं जातकूच आमी पुलिशेक फोन केलो पुलीस ताबडतोब येयली एक 1 वरा भितर पुलीस येयल्या उपरांत आमी त्या मिशिनाचो पंचनामा केलो प्रकल्पाच्या सुवातेर कसलेच काम करूंक दिवचे न्ही म्हूण केरी तेरेखोलच्या लोकांनी आता पंचायतीक निवेदन दिला लिडिंग हॉटेल्स कंपनी आड लोकांनी पुलीस कागाळ केल्या गावचे ॲडमिनिस्ट्रेटर ह्या नात्यान पंचायतीकडे संपर्क करूंक जाय आसलो आमच्या माहितीप्रमाणे किंवा आम्ही असं मानतो की पंचायतीकडे त्यांनी साधी दखल किंवा साधा ॲप्लिकेशन सुद्धा करूंक ना आसत आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान गावात किंवा त्या प्रॉपर्टींतल्यान प्लॉट करता किंवा रस्तो करता आसतना पंचायतीची समजा जर परवानगी नसत जाल्यार ता काम बेकायदेशीर ठरता असा नियम म्हणटा तर त्यानुसार आम्ही समस्त ग्रामस्थांच्या वतीन हो एक अर्ज केला की जा काम बेकायदेशीर चालू आसा आम्ही मानतो तसा चालू आसा ता काम तातडीन बंद करूचा आणि स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करूचे सरपंच महोदयाक नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डरीचेर हायकोर्टान स्टे हाडिल्ल्यान प्रकल्पाच्या सुवातेर बांदकाम करपाक कंपनी मेकळी म्हूण लिडिंग हॉटेल्स डेव्हलपर म्हणटा Going through our own property to do whatever we would like to do, as in whatever we are permitted to do, which was in this case just clearing the pathway, I don't think was any violation in any manner because we are the owners of the property. हायकोर्टान फुडली सुनावणी 15 जूनाक दवरल्या प्रकरणाचो खंय 30 जून म्हणल्यार निकाल लागतलो प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार आणि विनोद मेथर वास्को MES कॉलेजीकडे सकाळी जाल्ल्या ऍक्सिडेंटात एकलो सोपलो दुसऱ्याक बरोच मार लागला इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार सुभाष फळदेसायच्या गाडयेन मोटरसायकलीक धपको दिलो
आमदार सुभाषाक विमानतळार पावूंक गाडी विमानतळाचेर वताली. गाडयेंत सुभाष आशिल्लो. मोटरसायकल खंय रॉंग सायडीन आयली. तांकां साल्वार करपाचो यत्न केलो म्हूण सुभाष प्रुडंटाकडेन उलयलो. मरण आयिल्ल्या सुनील राठोडाचे घरचीं आमदारा कडच्यान पयशांचो आदार मागता. शुक्रारा सकाळी इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार सुभाष फळदेसायच्या गाडयेन एका मोटरसायकलीक धपको दिलो. एक्सिडेंटान जखमी मोटरसायकल चलोवपी सुनील राठोडाक हॉस्पिटलांत मरण आयलें. मोटारसायकली फाटल्यान बशिल्ल्याची परिस्थिती हुस्केची आसा. लोक म्हणटात गाडी खूपच स्पिडीन आशिल्ली. एक्सिडेंटा वेळार गाडयेन आमदार सुभाष फळदेसाय आशिल्लो. आनी ती गाडी अशी येताली. हांव म्हणजे विंडोचेर आसलेलो. विंडोचेर हांवें बँक चालू उपरांत पळयलो. बँक चालू उपरांत तो एक दादलो थंय पडलेलो. 3 रोल जावन पडलो. आतां गाडी उंची सायडसून ती पळोवना. मागीर तेजे उपरांत आख्या सिव्हिलांनी 4 फावट फोन केले. पोलीस स्टेशनार प्लस 108 ताका कोणूय पावना. चिखली हय पोलीस आनी हे सगळें जिल्लो आउटपोस्ट आफ्टर 20 मिनिट्स एम्बुलन्स पावला. आफ्टर हाफ एन आवर पोलीस पावला. आमदार सुभाष म्हणटा मोटरसायकल खंय रॉंग सायडीन आयली. केरला वचपा खातीर म्हजे फ्लायट धरपा खातीर सादारण 8:30 म्हाका फ्लायट आशिल्ली. 7 सुमार हांव MES जंक्शन एअरपोर्ट रोडाचेर गेल्लो आनीक मदीं सडनली हो मोटरसायकलिस्ट आमच्या लेनान भितर म्हणजे मदीं डिवायडर आसा तो डिवायडर क्रॉस करून आमच्या सायडीन आयलो. तांणी यू टर्न असो अनएक्सपेक्टेडली यू टर्न भितर घेतलो म्हणजे लेनीचेर घेतलो अँड वी टूक अवर कार एक्स्ट्रीम लेफ्ट आनी सामको रस्तो मोकळो करून दिलो. तो मोटरसायकलिस्टय त्याच रितीन गेलो आनी एक 5 मिटरांचेर बरोबर वचून ताणें आमच्या फुडली टायराक डॅश दिली आनी ते पडले. मरण आयिल्लो सुनील राठोड घरांतलो एकलोच जोडकार. सरकार वा आमदार सुभाषान ताच्या फामिलीक आदार दिवचो म्हूण ताचे घरचीं मागतात. मेन म्हणल्यार घरान तो एकलोच जोडपी आनी करपी. ताका लागून मातशें आमी सराक रिक्वेस्ट करता की मातशें गव्हर्मेंटल्या कडल्यान जावं तेंचे कडल्यान जावं मातशें कितें हेल्प जाता जाल्यार करपाचें म्हणून. हो एक्सिडंट जाला म्हूण कळ्ळो तेन्ना पुलिसांनी सुवातेर वचून पयलीं गाडयेची नंबर प्लेट काडली. कांय दिसा फाटीं JSIDCच्या गाडयेक पणजे आल्तिनार एक्सिडंट जाल्लो. अपघातांत 5 जाण जखमी जाल्ले. गाडयेंत भलतेच तरणाटे आशिल्ले. एक चलीय आशिल्ले. तेन्नाय पुलिसांनी अशीच गाडयेची नंबर प्लेट काडिल्ली. गाडी कॉन्ट्रॅक्टार घेतिल्ली आनी कॉन्ट्रॅक्टरानूच नंबर प्लेटीचेर JSIDC बरयल्लें अशें म्हूण सांगून निमणें प्रकरण मिटयल्लें. आतां हें प्रकरण थंड पडलां. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. वडगांव जिल्लो हॉस्पिटलाचें काम चालू आशिल्लो रस्तो फातोड्डेच्या लोकांनी आनी थळाव्या आमदारांनी शुक्रारा सकाळी आडायलो. 2 वरां हायवे आडायल्ल्यान पणजे मडगांव पुराय ट्रॅफिक जाम जालो. हॉस्पिटल बांदता ते सुवातेर सिवेज उक्त्यार सोडिल्ल्यान थंय जळारां जातात म्हूण लोक तिडकल्यात. सिवेजीचेर उपाय काडटा म्हूण JSIDCच्या चेअरमॅनान उतर दिल्या उपरांत लोक कडेक सरले. शुक्रारा सकाळी मडगांव पणजे हायवे आडायल्ल्यान ट्रॅफिक 2 वरां जॅम जालो. जिल्लो हॉस्पिटलाचें काम परत सुरू करचे पयलीं गांवच्या लोकांचे प्रस्न जाग्यार घालात म्हूण फातोड्डेचे लोक मागतात. 5-6 वर्सां जालीं हें हॉस्पिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्ले. आयज पासून तें रेडी जायना म्हळ्यार तेजे बेजमेंटांत खूब उदक वता. बांय उदक वता आनी लोकांक खूब वर्सां लोकांक मलेरिया जायन कोण वता. रायट प्रॉब्लेम जाता. चालूच आहा हिंगा येयल्ले पार्टी आपय नाडलेले ते म्हणटाय रेडी कोता रेडी पूण कांयच ना पूण तशेंच आहा. थिंगा जेव पावपा पासून आमगे भुरगे वर्सां पावस येयले म्हणटा मलेरिया जाता. एक्शन घेयना. सिवेजीचो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार परत हायवे आडावपाची शिटकावणी फातोड्डेच्या लोकांनी दिल्या. Clear the base before the hospital project recommences. Major issues. दर सरकार करचेना असले रस्ता रोको every आठवड्याक एक जाता. Because as a MLA also I have raised these issues several times in the assembly. I have seen that the government is careless, is not bothered about the people. एक complete neglect चलिल्लो आहा दक्षिण गोंयचेर आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता आतां हेच लोकांनी रस्त्यार येवपाचो टायम आयिल्लो आहा. JSIDCचो चेअरमॅन मडगांवां हॉस्पिसियोचें इन्स्पेक्शन करूंक गेल्लो. सिवेजीचेर उपाय काडटा म्हूण तो लोकां कडेन उलोवन गेला. हांवें आमकां ऑलरेडी इंजिनियर्स तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला कारण सिवेज ट्रिटमेंट कॉर्पोरेशना खातीर आमकां बरोवचें पडटलें. तेंच्यांनी ओपन ड्रेन तशी हाडून गटारान आमच्या सोडून नजो तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवन ती लायन जी आसा ती काडची पडटली भितरली आनी अदरवायज आमचे जे गटर्स आनी हें आसा ते सगळे क्लीन करपाक लायला. आमचो सरावंडींग थंयसरलो ड्रेनेज आनी बाकीचे सगळे क्लीन करून घेवप ते आमी जाता तितके बेगीन क्लीन करून घेता. मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटल बांदपाक डिसेंबर 2008 बुन्यादी फातर घाल्लो. फाटलीं 6 वर्सां जालीं मडगांवकार आनी दक्षिण गोंयचे लोक हॉस्पिटलाचें काम तडीक लागतलें म्हूण वाट पळयतात. मात हॉस्पिटलाचें काम फुडेंच वचना आनी गलगलाक आयिल्ल्या हॉस्पिसियोक पेशंटांचो भार पेलवना.
प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पेट्रोल आणि डिझेल परत वाडले. पेट्रोल लिटरा फाटल्यान 3 रुपया 13 पैसे जाल्यार डिझेल 2 रुपया 71 पैशांनी वाडले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलाचो प्रेस वाडिल्ल्यान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान ही दरवाड केल्या. 1500 दुसरे फावट पेट्रोल आणि डिझेल वाडला. गोंयांत आतां पेट्रोल 63 रुपया आणि डिझेल 56 रुपया पडटले. घेऊया एक विराम.